वाळपय उपनगराध्यक्ष पदा खातीर आयज वेंचणूक जाली। उपनगराध्यक्ष पदाचेर इद्रुस शेख हे बिनविरोध वेंचून आयले। उपनगराध्यक्ष अनिल काटकर हांकां 2 वर्सां हे पद दिल्लें। तांणी मुजत सोंपतकच राजिनामो दिलो। ताका लागून उपनगराध्यक्षाचें पद रिकामें आशिल्लें। आयज खास करून म्हाका आयज हांगा अनओपोज हांगा इलेक्ट केल्ले आसा आनी इलेक्ट केल्ले बद्दल हांव आमचे MLA आनी मिनिस्टर आमचे बाबा ईश्वर आनी तेंचे हांव थँक्यू म्हणटा। तशेंच आमचे सगळे कावन्सील मेंबर आमचे सगळे चेअरपर्सन बाकीचे आमचे सगळे कावन्सील तेंचे हांव थँक्यू म्हणटा। तशेंच आमचे हांगा जमलेले सगळे आमचे वेल विशर्स आनी माझी आमचे चेअरपर्सन आसा अख्तर शाह परवीन शेख तेंकां बी हांव थँक्यू म्हणटा। आनी जे आमकां जे कार्य जे करून जाय फुडें ते आमचे अंडर MLA जे आमकां वाळपयकारांक करून जाय ते आमी फुडें घेवन वयतले। आनी खास म्हटल्यार म्हाका मेन अशें दिसता की म्हाजो सेकेंड टर्म एज अ वायस चेअरपर्सन आनी आमी चड जे सगळे सिनियरूच आसा आनी जे आमचे लोकांचे जे प्रश्न आसा जे आमचे कितें मेजर्स कितें इश्यूज आसा जे ट्राफीक आसूं आनी कितें कल्चर आसूं ते आमी सदां सगळे बसून व्यवस्थीत हे करून आमी प्रयत्न करतले सॉर्ट आउट करपाक।